मडगावचे आम्ही इलेक्शन 2027 रावचे परस मडगावच्या इलेक्शनात हे बाय इलेक्शन जावपाची चान्सेस खूप हाय असतात आणि त्या खातीर तेजी तयारी आठूय मतदारसंघात आय एम व्हेरी थँकफुल टू अवर इंचार्ज बिकॉज लास्ट टाइम ही हॅज टेकन द मीटिंग्स इन all the 8 constituencies where the defection has happened. So we have to also prepare for by-election for Margaon. की सुप्रीम कोर्टान ते फायल केल्या अगेन्स्ट आमच्या सभापतीच्या हातीर आणि तो म्हणटा की ते एखादी तांचे पावरावर जातले आणि 8 मतदारसंघात परती इलेक्शन जावपाक शक्यता आसा डिस्क्वॉलिफाय कोर्टां ही आपली कामां करतात सभापती किंवा बाकीचे जे तो जे ज्युडिशियल जितली आमी ताका कोर्टात म्हणटा ती आपली कामां करतात त्यांचे जे निर्णय आसतले ते योग्य वस्तुस्थितीक धरून आनी कायद्याच्या हाजेर आसतले पॅरामिटर्साचेर सो तातूंत आनी हांव कांय उलोवपाक शकना लोकशायेन भितर ताका तो पिटिशन फायल करता जर जाल्यार ताका ताजें म्हणणें म्हणपाचे अधिकार आसा आनी बाकीच्यांक आपले म्हणणें म्हणपाचे अधिकार आसा तो तांच्यांनी इन रायटिंगान भितर दिला आसतलो कारण तो मागीर तो पुटअप करचोच पडटा तो तोंडान असो भायर पब्लिकली सांगलो म्हणून जाय आनी आमची न्याय वेवस्था जी आसा ती सक्षम आसा आनी अजून तरी लोकांचो शेवटचो जो हे आसा तो न्याय वेवस्थेचेरूच आसा विश्वास सो तशें तातूंत भितर तशें कांय ना